देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुमी मागणी सुरू केले म्हणून हांव जाणव, पूण आतां आमी परतून मातशें रिवायज करुया आनी परतून ह्या मागण्यान खोलायेन भाग घेवया. आतां म्हत्वाचें कितें, आमची तयारी जाली न्हय, आमी सगळें ठापटीप केलां. देव आतां आमकां अणभव दिता. आमची चिंतना, आमची भावना ह्या संदर्भान कसली म्हणून उत्पन्न जातात तांकां आमी हाचेर सांगूंक जाय. आनी ही चिंतना, ही भावना आमकां देवा सुरशी वता वो देवा सुरशी पयस वता, ताका म्हणटा आमी डिसर्नमेंट. हिंचे सायडीन वता आमी, देवाशी वता वो देवा सुरशिली पयस वता, तें म्हत्वाचें. जेजूचो अणभव आमकां सदांच उज्यान हात घातलो तर आमी उजो जाता, ते भाशेन जेजून आमी आमचें सगळें जिवीत चाललें तर जेजू सारकें जातलें. पूण आमी सगळे आमचे हात इतलें ताचे सवय दवरूंक जाय. हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना. जावं चिंतनाक, जावं भावनांक, जावं आमचे चालीक, जावं आमचे कितेंच, फकत देवाक एकवटून रावंक जाय. देव सगळे स्वतेचेर आसा, सगळे मदें आसा, तर ताका आमी एकवटून आसा. तर हो नवो मनोभव आनी दृश्टिकोण म्हणजे पळोवपाची विस्त ती आमी सारकी थाऱ्यार हाडूंक जाय. जेजू सवय तो हाडटा आनी ते आमी अणभवूंक जाय आनी जिवंक जाय. पयलो भाग, दुसरो भाग, तिसरो, चवथो भाग, हे भाशेन 4 भाग हांवें तुमचे फुडें दवरलेले आसा. पयलो भाग म्हणजे 2 वस्तू. देव सगळ्याक आसा न्हय, हांव आसा, तो सगळोकच आसा, ताचे सवय आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. तर ह्या देवा सवय आमी आसा, तर आमचो प्रतिसाद, रिस्पॉन्स कितें, 3 वस्तू हांवें तुमचे फुडें दवरलेले आसा पवित्र पुस्तकांतले, सगळे पवित्र पुस्तकांतले. पयलें म्हणजे म्हजे सवय रिगून रावात, हांव सर्वीस चाकोन आनी सगळीं तुमी कोश्ट करतात ती म्हजी शियात. हे 3 वस्तू आमी ताचे सरशी हाडले की ना आमी सारकी नितळ निर्मळ जाता. आनी हे स्थितीन तो आमचे सवय आसा, ताका आमी म्हणटा म्हजी चिंतना, म्हजी इंतेसांव, चिंतना आनी करण्यो सगल्यो तूं थाऱ्यार हाड आनी त्यो फकत ह्या पासत देवाचो मोग अणभवच्याक आनी हो मोग जेजू सवय दुसऱ्यांक दिवच्याक, फकत देवाचे मोहिमे पासत, आनी कांय ना. आमी फकत हातियारां ताच्या मोगाची. आनी मोग म्हणजे करण्यो, करण्यांनी तो मोग आमी दाखयता. बरें उतर, बरें करप, हे भाशेन दुसऱ्यांचे बरें पासत आमी वावुरता. तर हो जालो पयलो भाग. दुसरो भाग म्हणजे आतां ही जमीड देवाचें उतर पत्करच्याक, स्विकारच्याक तयार जाल्ली आसा. तर आमी देवाचें उतर आयकता. देवाचें उतर आयकता म्हणजे एक प्रसंग जेजूच्या जिवितांतलो तो आमी आयकलो की समजली की ना तांचें मागीर फळ देवच दिता. देवान तें तशें सांगलेलें आसा आमकां. ती 100%, 60%, 30% दितात ती कोण, ती देवाचें उतर आयकता, ती समजून घेतात आनी पीक दितात. पीक कोण दिता, देव दिता. आमी आमचो भाग करूंक जाय. तो दुसऱ्या भागांत आमी देवाचें उतर आयकतले हांव, त्या संदर्भांत जंयसर जेजू आसलेलो थंयसर वचून आमी तेचो राजेर आसा. आमी तें सगळें पळयता जेजू बरोबर. आनी हांव एके वतीन म्हाकाच पळयता म्हणजे थंयसर कितें करता पळय तो. आनी म्हजें इंतेसांव कितें थंयसर तिसरो भाग म्हणजे कितें, हांव ताका सांगता तुजें भितरलें जिवीत म्हाका उगडापें कर आनी तूं म्हाका थंयसर घे. तूं म्हजे पासत जियेलोय तर हांवें तुजे पासत जिवच्याक हें आमचें हो संबंद आमचो घडोवंक जाय. तर तुजो हांव हे भाशेन खरायेन मोग करतलो आनी तुजो फाटलाव करतलो. That I may have deep interior knowledge of our Lord born for me, so that I may love him intensely and follow him closely. हे भाशेन हो जालो दुसरो भाग. तिसऱ्या भागांत आतां कितें करता आमी, आमची तयारी खूब जालेली आसा.
आतां आमी स्थिर जालेले आसा, भितरल्यान शांत जालेले आसा. तर प्रत्येक वस्त आमी घेवची. पयलें म्हणजे पळोवपाचें, पळोवपाचें. दुसरें म्हणजे चिंतप कितें आहा, तांची उतरां कसलीं आहा. आनी तिसरें म्हणजे तांची चाल कसली आसा. हे तिनूय भाग वेळ घेवपाचो, फकत पळोवपाचें. दुसरें म्हणजे आयकोपाचें, तो कितें म्हणटा पळय तें. आनी तिसरें म्हणजे ते कितें कोत्तात तें पळोवपाचें. हातूंतल्यान प्रत्येक पावंड्यार आमकां कसलोच ना कसलो अणभव घडटलो. चिंतना आमची, भावना आमची उत्पन्न जातली. तांकां हाजीर जावया, ती जेजूचे स्वाधीन करुया. दुसऱ्या पावंड्यार दुसरो मुद्दो, कितें उलयता जेजू, कोणा कडेन उलयता, कितें म्हणटा, ते कितें म्हणटात, हें सगळें आयकल्या उपरांत ताचो परिणाम म्हजेर कितें जाता ताका हाजीर जावया. तिसरें म्हणजे ते कितें कोत्तात, जेजू कितें कोत्ता, हे भाशेन म्हाका ताचे भितरलें आंतरीक जिवीत कळोन येता. खरायेन आमी जेजू बरोबर सादता हो वेळ. तें जालें की ना, मागीर आमचे बापा म्हणून हो वेळ काबार करचो. आनी चवथो भाग म्हणजे सगळें पळोवचें. हांवें सगळें सारकें केलां की ना, आनी 100% तातूंत घालून केलां की ना, तें केलां जाल्यार ताचो परिणाम आमचेर कसलो जाल्लो आसा ताका हाजीर जावया. हे भाशेन जेजून सांगलां ते ओपारी प्रमाणे देव आमचे सगळें फळां दितलो. तो तसलीं फळां हाका हाजीर जालीं की ना, मागीर आमी आमचें जिवीत ह्या प्रमाणे आयच्या आख्खे दिसा सादतले. मागीर रोखडेंच आमी तोच मनोभव घेवन आमी पवित्र बुजवणेंत भाग घेतले. आनी थिचूर आजून खोलायल्या उपरांत मिसाक आमी तयार जातले. कित्याक मीस म्हणजे सारकें पूर्ण मागणें, सगळे भाग तातूंत आसा. सारकी पूर्णपणी ताका हाजीर जाली की ना, हे भाशेन तयार जावन ताचो परिणाम आमचेर खूब जातलो. आमकां पर्यंत समजोवचें ना, पूण मागीर कृपेन बरोवन आमचें जिवीत आसा तें आमकां कळोंक लागतलें. पूण कृपेन बरोवन आसलें की ना, आमचे संकश्ट खूब येतले, पूण ते जेजू सगळें धरून ते आमकां गिरासचें ना. पूण आमी जेजू सगळें तें घालून तातूंतले मोकळे जातले आनी फुडलीं पावलां जेजू सगळें मारतले. कित्याक आमी न्हय, जेजू जो आमचें सगळें आसा तो आमचें जिवीत चलयता. कित्याक आमी जावन आसा ताची गुडार्थ कूड. सगळीं जाणां हात अशें उठून धरया, दोळे बंद करुया, पाट स्ट्रेट दवरया. ताचे सगळें आमी आसांव, जियेता आनी भोंवता. देव सगळो कोता आसा. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका अणभवता. तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता आनी म्हाका जिवो दवरता, जिवीत दिता. हें जिवीत हांव देवाचे सवेंच दवरतां. हांव ताचे सवेन रिगून रावतां, तो म्हजे सवेन रिगून रावता प्रत्येक सुस्कारांत. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूच्या एकवटान रावता, जेजूच्या नांवांत रावता. जेजून आमी बरोवन येता. पांयांची बोटां सारकी जेजूतान तकली मेरेन सगळे सांद्यांनी, कुडीच्या, मनाच्या, आत्म्याच्या. आनी सुस्कार भायर सोडटना सगळें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडटा, ताचेर दवरता. जेजू 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 जेजू. बरो सुस्कार घेवया. ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन आयलें. जेजूच्या नांवांत रावलीं की ना, बाकीचें सगळें थाऱ्यार तो हाडटलो. अशें करता आसतना, सुस्कार भायर सोडटना आमी ताची चाकर जावया आनी ताका अशें विनंती करया, तूं भितर येतना म्हजी उतरां पळोवन म्हाका घडोवन हाड.
म्हजें जिवीत तुजें सोबें कशे भाशेन आसूंक जाय तें बापान येवजिल्लें आसा तें तूं घडोवन हाड ही ताका विनोती आमची. आनी तिसरें म्हणजे हें आमचें जिवीत जेजू सोबें पर्यंत जियेतना देंव सर आमकां एकदम चतुरपणे आपल्या ताब्यांत करता. ताका लागून सगळें आमी अणभवता प्रत्येक वेळार प्रत्येक दिसा तें सगळें जेजूचें स्वाधीन. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी हांव जेच्या बरा खाला आसा ती म्हजी शियांत आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजी जू तुमचेर घेयात म्हजे लागीं शिकात. ताच्या नांवांत आमी रावया आनी हे परी ताचो सगळो कार्य हांव पत्करतलो. कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो हो स्वभाव ताचो हो गूण ताचो आमी पत्करया. ल्हानवीकपण दुलोबाय आनी तुज्या जिवाक समाधान घडटलें. तर म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. वो गूट तो आमकां उगडापो करता. जेजूच्या एकवटान रावलीं की ना वो दीस एकदम सोंपेपणी आमी सादलेल्या निमाणो पर्यंत ताची गोठाय आमकां फुडें व्हरोंक मदत करतली. आनी अशें ताका एकवटून रावल्या उपरांत ताचे कडेन आमी ही विनंती करया. तूं आतां म्हजें जिवीत चलयता जियेताय आसाय. हांव तुका पूर्णपणे सहकार करतां. तुजे कुडींत हांव एक धाकटलो सांदो. तर म्हजी सगळीं चिंतनां इंतेसांव चिंतनां आनी करण्यो तूं थाऱ्यार हाड. जशे भशेन त्यो आसूंक जाय तुजें सोबें. कित्याक देवान बापान म्हाका तुजें सोबें एक खेरीत बाग दिलोलो आसा. त्या बागांत हांव अदीक सारको तुजे एकवटून रावंक आवडेतां तें म्हजें सोबें घडोवन हाड. तुजे सोबें हांव बापाचो मोग अणभवतलो आनी हो मोग हांव दुसऱ्यांक करण्यांनी दाखयतलो तुज्या एकवटांत आनी फकत बापाचे मोहिमे पासत. हे म्हजें सोबें घडोवन हाड. अशे भशेन आमी घडोवन आयलीं की ना मागीर सोंपेपणी तेंच आमी करूंक लागता. एक चाल जातली आमच्या जिविताची आनी ते भाशेन सगळे सांत भक्तां सोबें तें घडलें. मागण्याचो वेळ एक नवसरणीचो वेळ. त्या वेळार आमचें जिवीत देवाच्या एकवटान रावन ताचे सारकें तें जाता आनी ताचो सांदो कसो हांव प्रत्येक दिसा जियेतां आनी हे परी देवाक बापाक महिमा हाडटा. पूण कोण हाडटा? जेजू. जेजूक हांव सहकार करतां. तर जेजूचें जिवीत आतां आमी स्विकारया. आयज हिंचो भाग म्हणून जेजू आमकां आपल्या जिविताचो उगडापो करतलो. ताका हाजीर जावया.
फारिसेवांतल्या कोण एकल्यान आपणांगेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें. आनी त्या फारिसेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिसेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकांती आयदनांत परमळीत तेल घेवन आयली. आनी ताच्या पांयाची फाटल्यान रावन आपल्या दुकांनी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ते पुसून तांचो उमो घेवन तांकां तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिसेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुडता ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो आसतलो आसलो, कित्याक ती पातकीण. परती पाळून जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक दोग रीणकार आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण मोक्षिलें. म्हणटच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो? शिमोनान जाप दिवन म्हणलें, अदीक मोगसोला ताका, अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन वळून ताणें शिमावाक म्हणलें, तुवें ही बायलेक पळयल्या मू? हांव तुमगेर आयलों आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय. पूण हिणेन आपल्या दुकांनी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयांचो उमो घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय. हिणेन परमळ हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगतां, हिची जायतीं पातकां भोगसुलीं. अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें भोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बरोबर जेवणाक बसलेले ते आपणान भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत भोगशिता तो कोण ओ? आनी ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. देवाची उतर आतां आमी आयकलां. जेजूच्या जिवितांतलो एक प्रसंग आमी पळयला. ताका आमी पूर्णपणे आजीर जावया. आतां आमी त्या संदर्भांत, त्या घडण्यांत आजीर जावया. एक फारिसेव जेजू चलता आसतना ताका आपणागेर आमंत्रण दिता.
तर हांव थंयसर आसतां आनी हांव पळयतां जेजू ताचे बरोबर ताच्या घरा वेता आनी लोकूय आसात. ते जेवणाक बसता तेन्ना एक बायलेन जी पातकीण आसलेली तिणें आयकलें तो तांगेर आसा म्हणून. आनी भियेन आसतना ती तांगेर गेली. ताचे पांय फाटल्यान कळून आसलेले ते भाशेन जेवताले आनी दुखांनी तिणें ताचे पांयाचेर दुखां पडून ते पुसले आनी ताचो उमाक घेवंक लागली आनी परमळीत चंद्रकोणांतलें तेल ताका लायलें. सुगंध वास त्या हॉलांत सगळें भरोन हॉल तें. पूण फारीच्यो भितरले भितर अशें चिंतालो प्रवादी आसलो जाल्यार तो हिका वळखतो आसलो आनी तिचे बरोबर बिलकूल संबंद दवरचो नासलेलो. ना, जेजू असल्या पासतूच आयिल्लो आसा म्हणून तो कळीत करता. पूण पळय कशे भाशेन ताचें मन तो उजवाडा येता. ताका एक वपार सांगता. देव आसलेले 2 जाण, पांयशी 50 रीण तो बक्षिता. कोण ताचो उदीक मोग करतलो? सुबेज बक्षिता पळय तो म्हणटा ही जी पातकां सुबेज आसलेली आनी तिका बक्षणें मेळ्ळें म्हणटो ती उदीक मोग दाखयता जें तुवें मोगान म्हाका येवकार दिताना करूंक जाय आसलें तें करूंक नाय तुवें. तूं तिचेर निशेध मागताय. तुजें हांव तस करोन पळय. आनी तिका म्हणटा तुजें व्हड भावार्थ आसलेलो पातकां तुजी बोगसली वच. शांतीन वच म्हणटा तो. तुज्या भावार्था वरी तुका तारण मेळ्ळें. आनी ती सगळीं जाण अजाप जाता. हो पातकां बोगसिता तो कोण? पातकां फकत देवूच बोगसूंक शकता. आमच्यान पातकां बोगसूंक जायना. आमी पातकांनी बुडोवन आमी पातकाक लागून तोडफोडटा. पातक आमचें जिवीत कंट्रोल करता. तर आतां तिसरो पाठ ह्या दुसऱ्या भागांतलो जावन आसा. जेजूक आतां आमी विनोती करया तुजें भितरलें जिवीत म्हाका अदीक उगडापें कर हे परी. हांवें पळयलां आनिकूय खोलायेन म्हाका अणभव घडोनी तुजो. कित्याक हे परी तुजो हांव खोलायेन खोरायेन आजीर जातलो तुका मोग करतलो हे परी. आनी तुजें जिवीत म्हज्या जिवितान दिसती पडटलें. तुजी वाट म्हजी वाट जातली. तुजो पाटलाव हांव खरेपणी करतलो. हो जावन आसा दुसरो भाग. प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या कोठान रावया. रावत आसा आमी. ह्या तिसऱ्या भागान आतां प्रवेश घेतना फकत हें सगळें दृश्य
पळोवया. कांयच आनी न्हय, एकूच भाग. चलचित्र कशें आमी पळयता पूण आवाज ना, फकत चित्रच पळयता आमी. आमी पळयता फारीचेव जेजू. तो ताका आपयता आपणागेर. जेजू तांगेर वेता, जेवणाक बसता. एक पातकीण तें आयकता. ती चंद्रकांत ती तेल घेवन ह्या घरांत येता आनी जेजूच्या पांया फाटल्यान दुकां गळोवन केंसांनी पुसता, तेल लायता, उमाक घेता. फारीचेव भितरल्या भितर म्हणटा, गाणो आसलो जाल्यार तिका हात लावंक दिवचो आसना. ना, ती कित्याक लागून हात लायता ताका? कित्याक देवान तिची पातकां बोगसली हें तिका कळ्ळें, पातकिणीक. आनी ताका लागून ती आर्गां दिवंक तशें कोत्ता. पातकां बोगसली म्हणून तें ते भाशेन कोत्ता. ताणें कांयच ताका करूंक ना जेजूक, येवकार दिवंकूच ना. तें ताचें कर्तव्य, ताणें करूंक जाय आसलें, पूण ते भाशेन करिनासतना तो तिचेर फर्मोण मागता, पूण आपणेन करूंक जाय तें करूंक ना. वोपार सांगल्या उपरांत तो तिका म्हणटा, तुजी पातकां बोगसलीं. शांतीन तूं जा. हें सगळें आमी पळयता. हाचो परिणाम आमचेर कसलो जाल्लो आसा? दुसरो भाग घेवया, दुसरो मुद्दो. आयकोया. फारीचेव जेजूक आपयता. कसो आपयता तो? आयकुया. हांगसर आतां जेजू आमकां भितरल्यान म्हायती दितलो. तें सांगूना थिंजर. तें भितरल्यान कळच्याक तो आमकां मदत करतलो. जेजू वेता, बसता, दुसरे ताचे बरोबर आसात. ही बायल येता, फकत ही कोरणी कोत्ता. फारीचेवाची भितरलीं चिंतनां जेजू जाणो पळय, आनी ताका म्हणटा, दोग जाण जांकां देव आसली बक्षिता, कोण अदीक मोग दाखयतलो काय म्हणटा? सुबेज बक्षिता पळय तो. आनी ही काय सुबेज तिची पातकां आसलेली म्हणून, नावच ती आसलेली ती पातकीण, तिची पातकां सुबेज, आनी ती बोगसली म्हणून जेजूच्या पांयाची ती रोडटा, दुखां गळयता आनंदाची. केंसांनी पुसता, तेल लावन उमो घेत आसा. आपले उपकारीपण हे भशेन ती ताच्या पांयांची धूळ पुसून आपणाचेर बेसांव घेता.
परिणाम कसलो जाता आमचेर? आनी तिसरो मुद्दो घोडणी पळयता हांव जेजू वेता तांगेर. दोगूय जाण वेता, दुसरोय लोक वेता. जेवणाक बसतना ती बायल येता, ही सगळी करणी ती कोत्ता. पारिच्यो प्रश्न कोत्ता. जेजू भितरल्यान कळोन तो ते स्पश्ट करता. पण कशे भाशेन कोण सुबेज मोग कोत्तलो, कोरण्यांनी तें दाखोवंक जाय आनी ती दाखयता. कोरण्यांनी ताणें दाखोवंक ना, फकत उलयता. म्हज्याय जिवितान हांव तशेंच कोत्ता. कितें कोडण्यो कोत्ता आसतना दुसऱ्यांची पातकां पळोवन हांव कोत्ता की ना? हे सगळें पळोवन जाल्या उपरांत आतां आमी आमचे बापा म्हणून हो वेळ संपोवया. तुमच्यान हें सगळें पोत्तून घेवंक जाता दुसऱ्या मागण्यांत, तिसऱ्या मागण्यांत, आनी खोलायेन आजून वचोंक जाता. पूण आमकां वेळ ना म्हणटूच आमी आतां हांगसर संपोवया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतांची ताळटां आतां आमी घासया आनी दोळ्यांच्या पाकल्यांचेर लावया. थोडो वेळ तशीच दवरात. ही शक्ती दोळ्यांनी वचोन आमच्या कुडीचे दोळे, मनाचे दोळे, आत्मेचे दोळे पेकोवन येतले आनी आमी स्पश्टपणी पळोवंक लागतले. हांव बरें ते काडया आनी हे मदलें बोट बरें मागीर करया. पयलीं घासया, तोंडाचेर आतां लावया. अशें फुडल्यान ओडया. गोमटेचेर पर्यंत परतून घासात. तावयेर सान फाटल्यान वचात गोमटे पर्यंत. कानाचेर दवरात. बरें परतून घासात आनी भुजाचेर दवरातात. अशें प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या कोटान रावात. पूण उजवा हात दाव्या हाताचेर वयल्यान आनी सकयल्यान ओडात. जेजूच्या कोटान करात. पूण दावो हात उजव्या हाताचेर ओडात. फुडल्यान, फाटल्यान, दाव्या पांयाचेर,
उजव्या पांयाचेर तितून घासात. बरें, आतां मदलें बोट आनी आकोणो हांगसर दोळ्यांनी दवरात, मातशें दामात आनी घासात. परतून घासात, दामात आनी घासात. तिसरे फावटी. बरें, आतां आकोणे वयर लाया आनी सायडीन अशें घासया. ही बोटां दोन वयर सकयल सायडीन सकयल. जाणेन ऑपरेशन केल्लें आसा ताणें ही एक्सरसायज करूंक फावना. हे अशें आकोण्यो ही बोटां ती हे भाशेन करून दोळे घासात. आनी 3 बोटां हे भाशेन हांगसर दोळ्यांचेर घासात, क्लॉकवायज एंटी क्लॉकवायज. बरें, आतां हात घासून दोंपराचेर दवरात. कशें गेलें मागणें. सगळें जें आमी करूंक जाय तें केलां सारकें. कितले मार्क्स तुमी दितल्यात तुज्या कोरण्याक. 10 out of 10 out of 10 वो 8 out of 10. पूर्णपणे केलां जाल्यार शबासकी तुमकां. ती केल्या उपरांत परिणाम कितें जालोलो आसा. एक म्हणजे वेळ रोखडोच काबार जालो. दुसरें म्हणजे आमी सारकी बूड मारलेली आसा. जेजूच्या जिवितान कशे भाशेन आमी भाग घेवंक जाता पळय तो. आनी जेजूचें जिवीत आमकां कशे भाशेन भितरल्यान आमची चिंतना भावना घडोवन हाडटा तें तुमी पळयलां आसतलें. आयज कितें म्हणून तुमकां जेजूचें अणभवूंक मेवलां. तो पातक्यांचो मोग करता. फारिजेवूय पातकी पूण तो गोरवान भरलेलो. ती पातकीण खरीच खालतिकायेन आपलें जिवीत देवाचें स्वाधीन करून ताका आर्गां दिता. कोरण्यांनी आर्गां दिता. देव बरें करूं म्हणटा तशें न्ही, वचोन एक कोरणी कोत्ता. हे भाशेन आमी उपकारी आसली की ना अनाथांक, पिडेवंतांक, अशींच रस्त्यार पडलेल्यांक, गोरच्यांक जे कोण सीख आसा तांचो परामर्श करीत तर आमी हो मोग देवाचो दुसऱ्यांक दाखयता. आनी हें म्हत्वाचें. ताणें आमकां आयज स्पश्टपणे सांगलां मोग कोन्यांनी दाखोवंक जाय. जेजूक आमी दाखयता पूण जेजू खंयचर दुसऱ्यांचें सगळें. हे भोव मुद्दो आमी मनांत दवरया आनी हो वेळ आतां आमी सोंपोवया. सगळीं जाणां महिमा बापाक म्हणया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. भयणीनो भावनो, आतां 10 मिनट मातसो विसव घेयात. टॉयलेटान वचोंक जाय, कितें बाकीचें करूंक जाय तें सगळें करून उदक पिवंक जाय. आनी मागीर ह्याच पावंड्यार्थान आतां आमी अदीक खोलायेन बूड मारया. जेजूचें सगळें पवित्र बोजवणेंत आमचो वेळ सारतना त्या एकवटान आमी ते भाशेन सारया. ओके.